कितें मुख्यमंत्र्यान मिटींग घेतिल्ली रिगार्डींग लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली फंक्शनींग कशें आसतलें कशें मुखार कशें वता बोवाळ जातालो रिशफलिंगा लागून बीन काय कितें म्हणून अशें तें कांय ना मेजर प्रॉब्लेम जाला ते मंच केबल आसा पळय इज अ टोटल फेल्युअर डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट जो 2016-17 चालू केल्लो फॉरेस्ट रोड आसा थंय सगळें एसटी लायन एट द फर्स्ट इस्टर्न संबंद अंडरग्रावंड करपाचें थारायलां आनी त्या प्रमाणे सगळे कडेन 70 चालू केली जवळ जवळ 250 कोटीचो प्रोजेक्ट जातलो संबंद दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि त्याशिवाय अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन अँड चेंज ऑफ ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर टू अ न्यू वन इतलें करपाचें जालें आतां आनी परत जातले डिस्ट्रक्शन बी जातले पावर परत 3-4 दीस जो पर्यंत ह्यो लायनी मंच केबलाचेर चालू आसा इलेक्ट्रीक पावर तो पर्यंत हो प्रॉब्लेम जातलो ताका हांव कांय करूं शकना कारण नव्यो लायनी आतां घातले नंतर आमकां 6 म्हयने जाय सगळ्यो लायनी कंप्लीट करपाक आनी एट वॉर फुटींग आमी तें काम करतले आनी आतां पावस पडटा म्हणून आमकां एनओसी मेळना तेंय आनी गरज तेचेर इन्क्वायरी चालू आशिल्ली न्ही ती आमी अंडर चीफ सेक्रेटरी एज अ चेअरमॅन ती इन्क्वायरी चीफ सेक्रेटरी करता चालू आसा बेगीन कंप्लीट जातली कोर्स म्हज्या म्हायती प्रमाणे एका वर्सांत 70चो फूल 70 म्हणजे पर्ये मतदारसंघ आनी वाळपय मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करता तुम्ही एकदाच पयलीं एक मतदारसंघ कित्याक डिसायड करिना थंय एकदां तुमी क्लियर केले आनी मागीर ही इज आस्किंग अबाउट 70 दोन मतदारसंघ येता हांवें सांगलां दोनूय मतदारसंघां हांव करता